जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकावेले वाचप। सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता तो मनशाचे आदारार पातयेता, आनी जाचे काळीज सर्वेस्पराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप। अरण्यांतले सुकलोले तोंड कशें तो, बरें आयल्यार ते पळोवंक ताका दोळे नात। अरण्यांत सुकण्या करडे जांगण्यार खेर्या आनी लोक नासलोले गांवांत तो जियेता। जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विश्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद। आपली पानां उदकांत पावयतल्या व्हाळाच्या देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो। गोरमी पडटोच ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पांचवीं। पावस नासलोले वर्सा ताका पर्वा ना, आनी फळां दिल्या बगर तो कदींच रावना। काळीज म्हळ्यार सगळ्यां वोन घातकी, ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना। ताचेर गूट कोणाक थावे, हांव सर्वेस्पूर जण एकल्याच्या काळजाचो थाव घेता। अंतस्करणां हांवूच विस्कटावून पळयता, आनी जण एकल्याचे कोरण्या आनी वावराच्या फळा प्रमाणे मजुरी दिता। देवाचें उतर हें, आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो खरेंच भागी। म्हणया, सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो खरेंच भागी। जो मनीस नोस्त्यांची भूत घेवन चलना वो पातकांच्या मार्गार भोवना, आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच भागी। सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो मनान नियाळीत आसा। जबाब: सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवतात तो खरेंच भागी। व्हांवत्या व्हाळाच्या देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां, आनी कदींच बावून पडनात ताची पानां। असल्या रुखावरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ। जबाब: सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवतात तो खरेंच भागी। पूण नोश्त्या मनशाचे अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय। ते कोण जाणय, वाऱ्यान उबून वेता तसलें पळ। बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्त्यांची वाट निसंतनांक पावयता। जबाब: सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो खरेंच भागी। उद्गार: बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं सुभागी। लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजून फारिजवांक सांगलें, कोण एकलो ग्रेस मनीस आसलो, तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाचे दिसा व्हडा दोबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो। आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच सोवांनी भरोन ताचे दारवंट्याशी पडून आसतालो। गिरेस्तकाराच्या मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो। सुणी लेगून येवन तांची चोवां लेवतालीं। मागीर जालें तें हें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो। तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो। एमकोणांत आटाविटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलेल्या लाजाराक ताणें पयस तावन देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राहम बापा, म्हजे चुरचुरेक दवर आनी आपले बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थोंडावंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव बारी वळवळटां। आनी अब्राहमान म्हणलें,
पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजरान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुजेशी वचूंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना. न्हय म्हूण थंय तावन हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमचें आनी तुमचें मोदें मोठें व्हडलें पाताळ थिरायलेलें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापाचे घरा धाड म्हूण तुजे लागीं पोरातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात. तेय हे वळवळ्यांचे सुवातेर येयना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइजेज आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्रामा बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय ताचेशी वचत जाल्यार तें मन बदलतलें. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइजेजाचें आनी प्रवाद्याचें तें आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांचे मनांत सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावतात तीं सुभागी. नियाळाक आदार. पयले वाचपान जेरेमायास प्रवादी आमकां अशी शिळकावणी दिता. जीं कोण मनशाचेर विस्वास दवरतात, जीं कोण कुडीच्या बोळार पातयेतात आनी ज्यांचें काळीज सर्वेस्परा तावन पयस आसा तांचेर शिराप पडटलो. तांचें सवें कांयच बरेंपण येवचें ना. पूण जीं कोण सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावतात आनी ताचेर खोल विस्वास ठेवतात तीं मनशां सुभागी. सर्वेस्पर आमचीं काळजां मनां तपासून काडटा आनीक आमचे दर एकल्याचे करण्या प्रमाणें मजुरी दिता. हें आमच्या मनांत आमी गोट रिगूंक जाय, विसरूंक फावना. आयच्या शुभ वर्तमानांत अशें कितें मेळटा? तो ग्रेस मनीस बरीं जेवणां करून जियेतालो आनी दुर्बळ लाजार तांचे मेजावेलें पडटा तें खावन आशेतालो. ग्रेस मनशान लाजराचेर केन्नाच काकलुती नदर घालूंक ना. पूण आतां मेल्या उपरांत स्वर्गार आसलेल्या लाजराक आपल्या उदकाचो थेंबो दिवंक धाड म्हूण अब्राहम बापा लागीं मागता. पूण अब्राहम स्पश्टपणी ताका घुमयता अशें जावचें ना म्हूण. शुभ वर्तमानांत आमकां अशें मेळटा, जो कोण दुसऱ्याची हाल उपद्रे दोळाय आनी सेवेन जियेता तांचेर सदांच देवाचो भरपूर आशिर्वाद आसता आनी देव ताका केन्नाच सांडचो ना आनी सोडचो ना. तर आज आमचो थाराव जावन दी, जिवीतभर सर्वेस्पराचेर पातयेवन आमचें जिवीत भावाटान सारूंक वावुरया.